मय आणि कालवी रस्त्याक राखणे वंटिना रस्तो सामको पिड्ड्यार जाला. प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात. रस्तो सामको अशीर, अपघात जावं येतात. रस्त्याचे दोन्ही वाटांनी आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरता आणि रस्त्यार येता. हो रस्तो बेगीन दुरुस्त करात, थळाव्यांनी मागला. आम्ही पळयतात की जो बिचोली म्हापसा रोड वाया कालवी जो रेल्वे क्रॉसिंग येता ताच्या पयलीं तशेंच मागीर जो रस्तो आसा तो सामको पिड्ड्यार जाल्लो आसा, धोकादायक जाल्लो आसा लोकांक. कित्याक तेज्या सायडीक कांयच प्रोटेक्शन वॉल तशेंच कितेंच ना. खुबशीं वर्सांची लोकांची मागणी आसा की तो रस्तो करचो, तेज्या सायडीक प्रोटेक्शन वॉल घालचें. तो आतां रस्तो असो परिस्थिती जाला की तो सामको खचला. सायडीकचे जे रस्त्याचे जे कडा आसा ती सामकी तुटलेली आसा आनी पावसान हे दोशी वटेन भरता उदक त्या शेतांनी आनी 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलर हांगासून खुबश्यो फ्लो जाता आनी जे लोक म्हापसा वतात तशेंच म्हापसाच्यान बिचोले येता. सादारण 5-6 किलोमिटर लोकांक कमी पडटा ह्या रोडा वयल्यान. जो लोकांची मागणी आसा ती करपाक जाय आसलो रस्तो, पूण अजून पर्यंत ताजेर लक्ष कोणीच मारूंक ना. फाल्यां जर हो रस्तो तुटलो आनी हें जालें जाल्यार हांगात लोकांक खुबशी गैरसोय जातली. तशेंच आतां जे प्रोटेक्शन वॉल नासल्या कारणान लोक जे येता वयता आनी दोशी वटेन उदीक भरता त्या खातीर लोकांक धोकादायक अशें आसा. फाल्यां कितें एक्सिडेंटूय हांगा जावपाक शकता, कोणाचो जीव वचपाक शकता. ताज्या पयलीं जे PWD डिपार्टमेंट तशेंच गव्हर्मेंटान MLAन कन्सर्न MLA 2 लागता हांगासर, एक हल्दोना आनी मयाचो लागता. तेंच्यांनी ताचेर लक्ष दिवन तो रस्तो करपाक जाय आनी लोकांची सोय जी आसा ती करपाक जाय. कित्याक फाल्यां जर अशें कितें घडलें जाल्यार लोक फक्त गव्हर्मेंटाकूच ब्लेम करतले. तेच्या पयलीं लोकांनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवन तो रस्तो करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.